मुगाच्या बाबयनीन पयशिल्या एका गांवांत थंय थंय एक कॉपेल आसा. त्या कॉपेलांत गेल्यार बऱ्यो सैरिक्यो मेळटात म्हूण लोकांची फांतयेनी. एक ल्हान कॉपेल, त्या कॉपेलांत वचोन मागलें जाल्यार बऱ्यो सैरिक्यो आनी मेळटात. आदी मागाचें कॉपेल तें थंय बरें चलता आनी मागलो उपकार मेळटा म्हणून. देखून आमचे जिन्ना थंय गेल्ले. जिन्नाक कितें केल्यार जायना. सैरीकच मेळनात. देखून एक बरी सैरीक मेळचे म्हणून थंय गेलीं सकाळीं. विगुटोवन थंय मागणें करया म्हणून फुलां आनी काणीक आनी काडून गेलीं. तें पुरो जावन मागणें आनी पुरो जावन भायर येता आसतना थंय मस्त काजारी येतात. काजारी येतात. एकल्याक विचारलें कार्यामणी आनी घाल्याय तुमी काजारी मनशां कित्याक आयल्यात म्हूण. तीं घाल्याक येतात म्हूण विचारलें. ती ताची वळखीची एकली आहली, बेनीबाई आहली. बेनीबायक विचारलें, आळे बेनीबाई, आमी हांगा आयल्यांक काय म्हळ्यार बरी सैरीक म्हळ्यार ती हांगा आयल्यार मेळटा म्हूण. तीं काजार जाल्लीं काल्याक आयल्यात, काजार जाल्लीं आयल्यात तें म्हूण. देखून काजार जाल्लीं कित्याक आयल्यात? देखून काजार जाल्लीं हांगा आयल्यात कित्याक म्हळ्यार हांगा मागो सांता कडेन मागोवंक मागलें आमी कितें मागलें कितें आनी तुवें दिल्लें कितें म्हूण सांगोंक आयल्यात म्हूण. आमी मागलें कितें आनी तुवें दिलां कालें हें आतां. 1-2 वर्सां जालीं काजार जावन. हाका गे आमी मागलें एक, तुवें दिल्लें एक न्हय म्हूण सांगोंक आयल्यात म्हणून. तशें देखून मोगाच्यान थोडे फावटी आमकां मागिल्लें देवाक दिल्यार दी, तुज्या कशा प्रकार दी म्हूण मागचेच पाय. तेंच जाय येंच जाय म्हणून मागीर आमी मागलें कितें तुवें दिलें कितें म्हूण ताका विचारल्यार जायना. मोगाच्यान आतां क्रिस्मांत ह्या तिसऱ्या क्रिस्माच्या ह्या प्राजीत कालाच्या तिसऱ्या आयतारा बोवा पिरबायचें आमकां वाचपांत. ह्या तिनी वाचपांचेर आमी ध्यान केल्यार आमचे ह्या पास्कांचो वेळ पास्कांचो वेळ आमकां फळाबरीत जाता. देखून ह्या प्राजीत कालाचो आमी करशिल्लो वेळ आमी केली दंडोवन प्राजीत तें फळादीक जाता. देखून आमची जिणी फळाबरीत करूंक हो आमकां वेळ आमकां दिला. देखून मोगाच्यान आमी कालें करचें की म्हूण सांगल्यार ह्या प्राजिताच्या काळार एक आमच्या वाचपांचेर नियाळ करीचें आनी आमच्या जिणी फळाबरीत करया. बेनीबाई, विन्नीबाई, लेन्नीबाई, जेन्नीबाई हीं 4 जाणां ಒಟ್ಟುक कुर्सावांटकर इगर्जेंत जावन येतलीं. ती येतेली आनी जेन्नीबाईचे शेजारी तिका मस्त दिसता म्हणली जेन्नीबाई. देखून हांवें सगळो दीस कुर्सावाटे वेळार म्हजो खुरीस हो म्हजो शेजारी, जेजू हो खुरीस तुजी कुशवय जाल्यार म्हजो खुरीस काड मागून आयली म्हळ्यार. कसो तो खुरीस की म्हूण विचारलें आमी. देखून जेन्नीबाई म्हणली खालें म्हळ्यार आमी इतलांत आमी म्हजें सूण आनी हांव मेळोन म्हज्या सुणेक मस्त मोग फुलां झाडांचो कलीं 10 फुलां लायता म्हणना. वो शेजारी पिडेस्त माथ्या तकलेन पिडेस्त मनीस गी म्हणून ताका सोंसूंक जायना. मोसो रोवलो गी येता आनी कॅमिकल मारता आनी चलता पुरो झाडांक कोरपातात. गुलाबांनी भरिल्लीं फुलांनी भरिल्लीं झाडां पळोवंक सगळे आमचे लोक येतना वो ताचेर कॅमिकल मारता आनी झाडां मरयता. ताचो कोयर झाडटा आनी आमच्या इतलाक फुडें येता. व्हडलो पेटो पोसला आनी त्या पेट्याक कांय बुशकोना. कोणाच्या घरा मनीस आयल्यार, कोणाच्या घरा एक आंटी म्हूण आपयल्यार खोलो घोंगतो अर्दो घंटो घोंकून ताणें केल्लें जिरयता. ताका घालतात म्हूण पळयल्यार सांगचें नाका त्या नमने राखता कसता व्हडलो राख कसो बरी आसा बल्ब आसल्यार बरी आसा. खोलो राक्षस आसा पेटो सगळो दीस रात हे कावळो उबलार रिबो मारता. तांच्या घरा गेटीचो आवाज केला, तांच्या घरा कोणी येयल्यार गोंकल्यार एक सोमा. कोणाची गेट काडल्या, कोणाच्या घरा कोण एक कार तेन्ना आयलें, एक कारान काराचो आवाज बसाचो गोंगता केल्लें जिरोवंक आनी घालतात ताका उकोवन. आमकां करांदाय पिशे लागयता म्हणली. ताका कांय जायना. दीस येतना घट्टा सकाळीं सांजेर हो शेजारी मस्त घट्ट आनी घटमुटा म्हूण दीस येतना तरणाटो जावन येता. पळया तो आमचो शेजारी तो वयलो ते आमचो मार्सेलाम पळया. तो मार्सेलाम 10 जाणांक गरजेक पावसो मनीस. कितलो सादो बळो मनीस. 10 जाणांक उपकारा पडचो मनीस. मरणाचें मीस जावं दी या मोर्न जावं दी, मोर्न हाडूंक ह्या वस्तू ना जाल्यार तांकां वचून घेवचून वस्तू शिंवोन हाडूंक रेडीमेड हाडूंक तो कोणाकी ना म्हणना. तो मरणाच्या मिसा सुखाना समिश्री मागणें करूंक आनी केदाळाय
सांगता आगमेंत हाडूंक आनी पुरो सांगलो मनीस कसल्या बऱ्या पाल्याक तो केदोळे पावसो मनीस तोलो बगेवंत मनीस ताका कश्टा फाटल्यान कश्ट पूण ह्या नश्ट्याक नश्ट करतेल्याक असो दीस येता तरणाटो एक पिडा म्हणल्यार आमी पळोवना पळय मार्सेलामाक आयल्या वार डेंगू पिडा येवन तिशीन वचून इशीन आयलो मरता म्हूण जालो ताचें प्लेटलेट आनी उणें जावन मरता म्हणसर जालो ह्या परा सोलोन वेताना खंय पोरू स्कुटार लागून पडून पांय फ्रॅक्चर जाला खंय पांय फ्रॅक्चर जाला आस्पत्रेंत आसा आमी ताका पळोवन आयल्या वळवळटा पूण बेनिबायन खोट्या शेजाऱ्यांक देवान कित्याक बेनिबाय ह्या खोट्या शेजाऱ्यांक देवान कित्याक दोरी इतली लांब सोडल्या म्हणून ती सारता बेनिबाय कडेन विचारता ह्या खोट्या मनशांक इतली दोरी लांब देवान सोडल्या कित्याक म्हणून ताका मारी येना घट्ट आसावो आनी इल्लें पाड करूंक आनी इल्लें लांब जिवन अशंत पाड करूंक देव ताका शिक्षाय जायना गी म्हणून आणकी इल्लें चड वायट करूंक देवान ताका दोरी लांब सोडल्या म्हणून विचारता बेनिबाय कडेन देखून तिका बेनिबायन एक जाप दिली मोगाच्यान ती हांव मरता मरे आनी ती विचारून वचोना आनी तुमी मरता म्हणसर विचारिनाय ती तकलेन तुमी आमी उडासान दवरूंक हाडची बेनिबायन कहली जाप दिली बेनिबाय म्हणाली देवान देवाक इतली सोस्तीकाय आसा गी त्या खोट्या मनशाच्या मरणांत कांय म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणटा तो सोरेस्पोर दळबारांचो देव खोट्यांनी मेल्यार ते खोटे मनीस एक कोडा गेले बागार तांणी पाश्चाताप पावोन जिणी बदलोवन रिपेंट म्हणटात ताणें पाताक रोडोवन जिणी बदलोवन तांणी सर्गा येवन सर्गाचें सूख भोगिचें म्हूण देवाची आशा म्हणाली ती खोल चिंता पळय म्हाकाय गुंतरां खोट्या मनशांक कितले इतली लांब दोरी म्हणल्यार कोणाक गुत्ता आनी बेनिबाय पळय खोली जाप दिली पळय बेनिबायन देखून ताणें जिणी बदलून ताका अवकाशा फाटल्यान अवकाश दिवन देव सोंसनीक म्हणाली देव सोंसनीक गॉड इज पेशंटली वेटिंग फॉर अस टू रिपेंट म्हणाली गॉड इज पेशंटली वेटिंग फॉर अस टू रिपेंट वी आर गिवन एक्सटेंडेड टायम टू रिपेंट एक्सटेंडेड टायम आमकां जिणी बदलूंक विस्तारीत वेळ दिला ल्हानसो वेळ न्ही आजूच जिणी बदली फाल्यां न्ही आमकां देवान लांब वेळ दिला आज जिणी बदली नासल्यार फाल्यां आमकां हेमकोडा घालिना आनी एक दीस दिता जिणी बदलूंक आनी एक दीस दिता हें आयच्या दिसा ह्या आयताराच्या लितुर्जीचो सारांश देवान आमकां दोरी लांबू दिल्या देखून आमी आणकी दीस वायटान करची नाये आमी पाश्चाताप पावचे पाताक रडाचे आनी आमी जिणी बदलून आमी देवा सरशीन फाटी येयचे देखून आमकां एक्सटेंशन केला टायम थोडे टी वाड बरी जे नासल्यार वाड बरी नासल्यार एलाम जाता घर ते टायम एक्सटेंड करिनात पूण देव आमी जिणी बदलूंक पाताक रडोवंक रिपेंट करूंक आमचो टायम विस्तारिता सान पेद्रू ताच्या दुसऱ्या पत्रांत 3रो अध्याय 9वो श्लोक 3:9 सांगता सोमी दीग सोस्तीकाय घेता तुमचे मदें कोणाकच नास जायनाये तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये म्हणल्यार इराद्यान सोमी दीग सोस्तीकाय घेता दीग सोस्तीकाय तो कोणाकच नास जायनाये म्हणल्यार सोस्तीकाय घेता सोमेस्त आनी आपणा थंय फाटीं परताचे म्हूण ताचो इराद अपेक्षा देवाची अपेक्षा आमी सोमेस्तांनी देवा थंय फाटीं परताचे म्हूण पळया बेनिबायचें आत्मीक चिंताप हें तिचें होलिनेस बेनिबायचें होलिनेस तिचे आत्मीक चिंताप आमचें करून घेतल्यार आमचोय वो प्राजिताचो काळ अर्थाभरीत फळाभरीत जाता मोगेच्यानो आमकां जिणी बदलूंक पाताक रडोवंक देवा थंय फाटीं परतूंक देव अवकाशा फाटल्यान अवकाश दिता विस्तारीत वेळ एक्सटेंडेड टायम दिता देखून आतां बिज्जूबाई पळया बिज्जूबाई म्हणाली तें आयकून आयच्या वांजेलांत हांवें 3 फावटी आयचो वांजेल हांवें 3 फावटी वाचलो म्हणटा येवनच्या आयतारचो वांजेल हांवें 3 फावटी म्हणटा बिज्जूबाई म्हणाली हांवें 3 फावटी वाचलो पळया बेनिबाई पळय अंजुरा स्वरुकाची जेजू वापार दिता अंजुरा स्वरुकाचो माली धनी मालीक सांगता
वो रूख फळ दिना, तो भुमीक बार दे बार, देखून तो कथन काड म्हणटा धनी, पूण माली जाणा ताका उदक घालून पसरलो ताच्या हातांनी, असो ह्या रुखाचो ताणें मोग केल्लो. तो बरो फळ दिजय तर बरी माती जाय, हेर संगती गरजेच्यो. बरी माती असल्यार लोक बरो फळ दिता. बरी माती माती असल्या कडेन पणस कितले जातात, आंबे कितले जातात. ती सुवात गरजेची बरी माती. शेड माती असल्यार रूख फळ दिना. बरी फर्टायल सॉयल, फळाभरीत माती असल्यार बरो फळ दिता. फळ माती मात न्ही, हेर संगती गरजेच्यो. त्या रुखाक पिडा येनाये. कसली पिड्याक आसता रूख, केदाळे कीड, केदाळे रुखांत दीक वळटा, पानां मरता जाल्यार बरीं फळां येनात. देखून रुखाक पिडा येवं नजो. मागीर जालें, मागीर वोत आनी उदक त्या रुखाक मेळाजे, वोतय पडाचें, उदकय मेळाचें. मागीर जालें, मागीर फळ जायचें जाल्यार ते खाट फाटे बेंदीर म्हणटा आमी, ते बेंदीर पडिल्ले फांटे ते बेंडून सवरून काडचे, प्रुनींग करचें, प्रुनींग म्हणटा आमी, तें करचें. अशें आसल्यार रूख बरो फळ दिता. कितलो फळ दिता म्हणना, रूख बरो फळ दिता. तें कितें की पळय तर कितें मेडिकल रिपोर्ट बरो ना, मेडिकल रिपोर्ट बरो नासल्यार, आनी काम आमच्या कुटुंबान आमच्या पुताचें काम गेलें, सुणेचें काम गेलें, काम गेल्यार मागीर रीण फारीक करूंक जायना. त्या दाळा कालें करचें तुवें, बरो फळ म्हळ्यार कालें. तुजो मेडिकल रिपोर्ट बरो येवना, मेडिकल रिपोर्ट बरो येवना, पुताचें काम गेलें, सुणेचें काम गेलें, घरा कडेनलें रीण भरूंक ना, तें जाता. पूण त्या दाळा तुवें देदेस्पर जावन नजो सर्वेस्पराचेर पातयेनी दवरचें. तो बरो रूख, तो बरो म्हणून म्हणल्यार बिज्जूबायन म्हणलें उतार पळय. आमकां कश्ट वेळार आमची परिक्षा जाता. जर तर तुजो सोमयात तूं पयस वचनाय, सोमयात फाटीक म्हणटाय, तुजो मेडिकल रिपोर्ट बरो नासल्या वेळार, तुज्या भुरग्याचें काम गेल्ल्या वेळार, रीण फारीक केल्या वेळार, एकीन कामाचें दार दंपल्या वेळार, आंगडी यार जायनासल्या वेळार, तूं सोमयाचेर पातयेनी दवरली, तूं काडिनाय. सोमयाचेर आणकी पातयेनी गुंडायेन पातयेताय आनी मागण्यांत तुकाच तूं देवाक भेटयताय. ही परिस्थिती देवाच्या हातांत घालताय. तर तूं निजायक एक फळ दिवचो रूख तूं. अशेंच जायचें आमची जिणी. आमकांच लायजय आमकांत आमी लायचे, खंय लायचे? ती माती जावन आसा. आमकांच आमी लायचे, ती माती जावन आसा देवाची काकुळटींत. देवाच्या काकुळटींत आमकां लावन काडचें. थंय आमी किर्लाचे, थंय आमी व्हड जायचे, थंय आमी वाडावळ आमची जायचे. देवाच्या काकुळटीच्या सुवातेर आमची वाडावळ जायचे. आनी माती आमच्या माती थंयसरली जेजूची काकुळटीची मातयेर आमकां लायल्या जाल्यार ती आमकां अती क्रेस्त माती आमकां मेळाची जाल्ली, अती वर्ती माती ती देवाची काकुळट. सुगणांनी बरोवंक असली माती, सुगणांनी जियोवंक, आमची जिणी सुगणाच्या फळांनी सुगूण बरोवन येवंक असली देवाच्या काकुळटीची माती आमकां गरज. आमकां बेंडूंक देवाक सोडिचें. जेजू जावन आसा माली, आनी आमी मालीच. हांवूय माली, जेजूय मालीच. आमी शेतान देवाच्या शेतान काम करचें पळय, आमी मालीत. पूण आमी देवाक जेजूक सोडिचें. आमकां कितें फळ दिना तें खातार काड. सड्ड मोबायलार पडचें, आमकां फळ दिना तें खातार काड, मोबायल काड. सड्ड आमची दौलत देखून इल्लो सांबाळांत उणो जाल्यार कांय जायना, खातार काडटा देव. देखून आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती हो तो मनीस आमच्या ताचो संबंद खातार काडटा. त्या संबंदा वरवीं आमची जिणी पाड जाता, वेळ पाड जाता, सगळो कोणाचें उलोवन बसचें. तें आमची जिणी पाड करता. तसलो संबंद आमकां नाका. आमच्या जिविताच्या बागेंत आमी जेजू लागीं सहकारचें. जिविताची बागेंत हांवें जेजू लागीं कॉपरेट करचें, सहकार जाय. बरो फळ दिवंक हांवें जेजू लागीं सहकार दिचें, जेजूक सहकार दिचें. धणी सांगता पळया, म्हणाली बिज्जूबाई, धणी सांगता फळ दिनातलो रूख कातरून काड म्हूण सांगता. माती तो पाड करता, आलें पुरो मातयेंतलें वणकण येता आनी माती पाड करता. त्या रुखाक खातार काडा म्हणटा. पूण काकुळटीन भरिल्ल्या सोमयाक आमच्या सरशीन मिसावांक देवान धाडलो. काकुळटीन भरल्या सोमयान बापान ताच्या पुताक आमच्या तशें मिसावांक धाडलो. आमचें वायट बेंडून काडूंक, म्हळ्यार पाताक बेंडून काडूंक, वायट सवय बेंडून काडूंक. आनी
आमच्या जिणेची माती उस्तून आमकां आनी एक चान्स दिवंक आनी एक अवकाश दिवंक बापा थंय फाटयोवंक बापायच्या मोगान आमकां बरोवंक जेजू परतून येवन आमकां आनी एक चान्स दिवच्या खातीर जेजू संवसारी आयलो. सोमी आमच्या भोंवतणी माती हादा करता, माती उस्तून ती हादा करता आनी आमी ताचे संगी सहकार जाय, कॉपरेट करी जाय. दिसपडतें मागणें आमचें ह्या मागण्या द्वारे देव जेजू लागीं आमी कॉपरेट करचें. ताच्या उपदेशांक आमी कान दिजे, ते उपदेशांक आमी विश्वासान ते पाळिजे. विश्वासपणी ते फिडेलिटी टू हीज कमांड्स, ताणें काल आमकां उपदेश दिल्या ते पाळिजे. आनी आमी मोगाच्यो करण्यो, एक्ट्स ऑफ लवींग सॅक्रिफायस आनी जेजूक आमी सरेंडर करचें. आमी सरेंडर करचें डिवायन प्रॉविडन्साक. तूं कितें दिताय तें हांव स्विकार करता म्हणून. ताच्या कुशेक आमकांच आमी समर्पण करी जाय. ताच्या कुशेक आमी समर्पण करी जाय. आमच्या जिणेंत सोम्याक कितें करूंक आशा आसा तें तूं कर सोम्या, म्हजी जिणी तुका दिता म्हूण सांगचें. थोडे फावटी आमकां खंय बरी म्हणल्यार बेंडूंक आमी लडस बरें जाता. तशें सोम्याक म्हाका जर म्हज्या जिणेंत कितें करूंक तें सगळें करूंक सोम्याक हांवें अवकाश दिचें, सोम्याक सोडिचें. मोगाच्या न्हू आमी सोम्या लागीं सहकार कॉपरेट करचें म्हळ्यार कितें म्हणली तेजूबाई म्हणली हें तुवें सहकार दिवचें. सोम्याक सहकार दिवचें म्हळ्यार कितें तिगे सांग म्हणली बेनीबाया कडेन. तेजूबाई म्हणली आनी ती म्हणली तेजूबाई म्हणली तें कालें गे म्हळ्यार पयल्यान जेजू कडेन सहकार अशें म्हळ्यार मोग कितें गे म्हूण हांवें जाणा जायचें. जेजूची जिणेंत जेजून शिकयलें, मोगा भोंवतणींत ताणें शिकयलें. पूण बिज्जूबाई, तेजूबाई, बेनीबाई म्हणली जेजून शिकयली पळय शिकोवन काणया, त्या शिकोवणें सड्ड वेळ जेजून काल्या विशयान शिकयलें. मोगा भोंवतणींत ओपारी दिल्यो पुरो मोगाच्या विशयांत आमी मोगांत तसलो जेजूचो निस्वार्थ मोगांत आमी वाडाचे आनी त्या मोगांत आमी हेरांची सेवा करीचे म्हूण जेजून शिकयलें. तो मोग हेरांक दिचे म्हणून. पूण म्हाका खुशी जाली काल म्हळ्यार तेजूबाई म्हणली डायटा विशयांत सर जेजून समेस्त शिकोवन दिल्या गी, डायटा विशयांत जेजूची शिकोवण गी, ह्या मोगा विशयांत जेजूचो वत्त शिकोवणेंत जेजूची शिकोवण मोगा विशयांत आसली गी, ह्या डायट करच्या विशयांत आसली, ह्या देवास्पणा विशयांत आसली. देवास्पणा विशयांत न्ही, डायटा विशयांत न्ही, मोगा भोंवतणी जेजूची शिकोवण आसली म्हणली तेजूबाई. पायटी विशयान न्ही, पायटी देवास्पणा विशयांत न्ही म्हणली. पळय गी तेजूबाईची खोली समजोवणी. आमची निमाणी झडटी म्हणली बिज्जूबाई म्हणली आमची निमाणी झडटी जावची. तुवें डायट केलां गे, तुवें देवास्पण धरलां गे, तुवें देवास्पण प्रॅक्टीस केलां गे, पायटी प्रॅक्टीस केलां गे, हाचे विशयांत न्ही म्हणली ती. कितलें लांब मागणें केलां गे म्हणून देव विचारिना म्हणली ती. तुवें तुज्या जिणेंत कितली लांब मागणी केलाय म्हूण देव विचारना म्हणली. कितें केलाय म्हणून बागार देव झडटी करता की हेरांक कशें तुवें ट्रीट केलाय, वय तांचेर तुवें हेरांक कशें तें ताचेर तुजी झडटी जाता. हेरांक कशें ट्रीट केलाय तुवें, हेरांक कशें तुवें पळयलाय, हेरांक कशें तुवें आदारसून सुदारसून येलाय, हाचे वयर तुजी झडटी जाता म्हणली बिज्जूबाई. प्रत्येक जावन गरजेवंतांक तुवें कशें ट्रीट केलाय, कशें पळयलाय म्हणली. तक्षण फल्लीबाई ती बारी तिके शिकली. फल्लीबाई म्हणली एकल्यान सदां मीस भेटोवन, सदां मिसा वचोवन, मिसाचें बलिदान भेटोवन, सकाळीं सांजेर ताची मनशाली मागणी म्हणून उपरांत ताणें गॉसीप केल्यार म्हळ्यार खोबरो उलयल्यार, हेरांक इल ट्रीट केल्यार, बरें करून पळय नासल्यार इल ट्रीटमेंट म्हणटा, इल ट्रीटमेंट दिल्यार, इल ट्रीट केल्यार ना मागीर गरजेवंतांक गरज आसल्यांक कांय हेल्प कुमक्यो साथ दिनातल्या कुमो करिनातल्यार तेन्ना हांव क्रिस्ताचो फाटलावदारी बिलकूल जायना म्हणली ती. फल्लीबाई म्हणली तो जाळतून जायना. फल्लीबाईच्या उतरां पळय गे त्या जाळतून बिलकूल जेजूचो खरो शीस जायनाय. मोग शिसांचें मुख्य लक्षण म्हणली फल्लीबाई. मोग शिसांचें मुख्य लक्षण मोगाक वाडोवंक
म्हाका कितें जाय, मोगान वाडायचें हांवें, मोगान वाडायचें. म्हजें थंय मोग वाडायचें, हांवें मोगान वाडायचें जाल्यार म्हाका कितें जाय? आनी एक तिणें सवाल केलें. मागीर मोग नासलें उलाणें उलोवन कितें प्रयोजन तें एवॉयड करचें म्हणाली. मोग नासलें व्हडलें उलाणें खाल्याक. मोगाच्यो करण्यो नातिल्लें आमी एवॉयड करचें. मोगाच्यो करण्यो नासल्यार दुसरें कितें करूंक वचूं नजो. मोगाच्यो करण्यो मात हांवें करचें म्हणाली ती पल्लीबाई. मागीर मोगाचें एटिट्यूड, म्हजो मनोभाव तांकां पळोवचो. मोगान बरयलो जायचें. मोगान बरयलो म्हळ्यार एटिट्यूड म्हळ्यार सोमयान पळय एटिट्यूड ताचें दाखयलें. फारिझेव म्हणाले ते पातक्या थावन आमी विंगड केलां म्हणून. पातक्या वाटेर तो बसला म्हूण. आनी जेजू म्हणटा हांव पातक्या पळोवना, पातकाक हांव केणटां, पूण पातक्यांक न्ही. पातकी म्हजे भाव आनी भयण तांची जिणी बदलून म्हजेर चेंज. पातकाक हांव केणटां म्हूण. पूण फारिझेव पातकाक केणिना तेय पाताक करतात. पूण ते पातक्यांक केणटात, तांचे तोंड भायर घालतात. मनोभाव पळय कसो इंगड. देखून मोगाचो मनोभाव जेजूचो थोलो हेरांतय मोगाचो मनोभाव आसाचे म्हणाली पल्लीबाई. हें करूंक खुरपां आमी मागचे ह्या प्राजीत काळार हें आमचे जिणीक फळादीक करता म्हणाली पल्लीबाई. पल्लीबाईन आनी आलीसबाई म्हणाली त्याला. अल्लीबाई म्हणाली मागणें. अल्लीबाई म्हणाली मागणें. तिणें तिका लांब करता अल्लीबाईन एक आमकां दाखलो दिलो. तो आमच्या काळजान कितें उरलो. अल्लीबाईन आमच्या मतीन त्या गल्या प्रमाणे म्हणजे मागण्याचें चिंता बदल्लें. देखून अल्लीबाईन कितें म्हळें सांगता, तुमचे मागण्या विशयांत देवाच्या उतरा विशयांत तुमची चिंता बदलाता. अल्लीबायेक म्हणाली तिका खंय ते लांब मागणें सरमाव म्हणल्यांक तिणें पळोवन आसचें खंय. कोणी तर लांब सरमाव दिलो ताका पळोवन तिणें आसचें खंय. लांब सरमाव दिल्ल्यांक पळोवन आसचें खंय. सरमाव तिका तितलें लायक जायनासलें खंय. मागीर एका दिसा एका पाद्रावान खंय एका रितीरेंत एक सरमाव दिलो खंय. आनी तेच्चान तो सरमाव आयकल्या तक्षण ल्हान सरमाव मोठो सरमाव. आनी त्या मोठ्या सरमावंत ती तक्षण जेजूच्या मोगार पडली. आतां ती मागणें एन्जॉय करता खंय. तिका मागणें म्हणचें म्हळ्यार जालें. ह्या फाटल्या 12 वर्सांतावन त्या जेजूच्या मोगार पडल्या उपरांत तिचें मागणें बदल्लां खंय. ती पवित्र पुस्तकां वाचून ती एन्जॉय करता खंय. पवित्र पुस्तकांत एन्जॉय कशें आमी वॉट्सॅप पळयतना एन्जॉय करता पळय आसता हांव जोक्स पळोवन, तशें तिका देवाचें उतार पळोवन ती एन्जॉय करता खंय. 12 वर्सां आदीं आराधनाक येतली खंय. 12 वर्सांतावन आतां ती आराधनाक येता. ताच्या उपरांत आराधनाक वचून ती देवा ते एक जाल्या. पळयाची कसली ती ओली पळया, ती कितली पवित्र पळया मोगाच्यान. तिणें एक सांगलें म्हळ्यार ती आनी तिचो पती पयलें खंय डिजएग्री जातालें खंय. डिजएग्री म्हळ्यार ताणें सांगलें हें आयकना, हाणें सांगलें तें आयकना. तांच्या घरा कोण एकलो सोयरो तो ग्रेस्त न्ही म्हळ्यार ना, तो ग्रेस्त मनीस न्ही, तो दुबळो म्हळ्यार ना ग्रेस्त तो म्हणून. अशें तांचे मदें चर्चा जावन थोड्या विशयांक आनी डिजएग्रीमेंट जाता, एग्री जायनासली म्हणटाली ती. पूण आतां आमी ताचो लढाय करन पडटाली, उलयनासर जाताली. आतां 12 वर्सांतावन जेजूच्या मोगार पडल्या उपरांत, मागण्यार पडल्या उपरांत, वांजेलाच्या वचपांत पडल्या उपरांत आमी एकामेकां झगडें करिना, एकामेका विशयाचेर झगडें करिना. आमी एकामेकां मागणें करता. आमी डिजएग्री जाल्ल्या वेळार एकामेकां झगडें करचें जालें. आतां आमी एकामेकां झगडें करिना, पूण काय करता, आमी मागणें करता. आमी झगडें करिना, आमी मागणें करता. वी डोंट फायट ओवर इट, वी प्रे ओवर इट. येता खलो विशय आयलो, आमी एग्री जायना, त्या विशयाच्या वयर आमी झगडें करिना. पयलीं विशय आयिल्ल्या तक्षण, तक्रार आयिल्ल्या तक्षण आमी दोग जाण झगडें करताले. आतां झगडें करना, मागणें करता. वी डोंट फायट ओवर इट, वी प्रे ओवर इट. खोली बदलावन हाका म्हणटात पवित्र जिणी म्हूण. हें जायचें काम आमच्या आतां करेजमाच्या वेळार करेजमाचो आयन काळ वो जिणी असली झगडें करच्या बदलाक मागणें करचें. हें तांकां लागीं हाडलां खंय. आमकां हें लागीं हाडलां म्हणाली अल्लीबाई. दीस ब्रिंग्स देम क्लोजर टू ईच अदर. तुमी अशें मागतात की मोगाच्यान खरो विशय आयलो, त्या विशयाचेर झगडें करच्या बदल्याक मागणें करतात की. प्राजसाचो काळ चड मागणें करूंक उलोव दिता. आनी काळजांतावन देवा लागीं उलोवंक हांवें उलयचें, काळजांतावन देवा लागीं उलयचें म्हणटा देव. तुज्या काळजांतावन म्हजें काळीज उलय, म्हज्या काळजा लागीं उलय. देव ताका तुज्या मागणें आयकता आनी तुजें आयकता आनी मागण्याचो फळ तुका दिता. सोबीनबाई अशें म्हणटा
मागण्याचो फळ आमचो समी ओले मागणें आयकता आनी आमचो आतां मागण्याचो फळ आमकां दिता. मोगाच्यानो हांवें एक रेतीर केल्ली, म्हाका एक सोपान पडलें आनी त्या सोपनांत म्हज्या जिवान बदल्लें म्हणटा नेल्लीबाई. हल्लीबाईचें आयकलां तुमी, पल्लीबाईचें आयकलां, आतां नेल्लीबाईचें आयका. नेल्लीबाई म्हणाली, हांवें एक रेतीर केल्ली, म्हाका त्या रेतीर करतना एक दीस म्हाका राती एक सोपान पडलें, तें सोपान म्हजें जिवान त्या सोपनान म्हजें जिवान बदलिलें, म्हजें जिवंत बदललें म्हणटा ताच्या उपरांत. मागणें आमकां बऱ्याक बदलिता. मागणें आमकां फळादीक करता. जर तर आमचें मागणें आमकां बदलिना तर तें मागणें नीज मागणें न्ही. जर तर मागणें तुजे जिणी फळादीक बरीत करना जाल्यार तें नीज मागणें न्ही. ह्या प्राजीत काळार ह्या क्रिस्मांत एक अत्युत्तम मागणें म्हळ्यार खुर्साची वाट. खुर्साची वाट. तातूंत जिणी आमचें जिवीत आनी मोरान जायतीं जिणयेच्या वयर आमच्या मरणाच्या वयर जायतीं लिसांवां आमकां मेळटात. वे ऑफ द क्रॉस हॅज मेनी लेसन्स ऑन लायफ एंड डेथ. लायफ एंड डेथ जिणयेच्या विशयांत, जिवोवच्या विशयांत आनी मरणा विशयांत जायतीं लिसांवां त्या खुर्सा वाटेंत आसात. तीं लिसांवां शिकयता. मोगाच्यानो मागीबाई म्हणाली बी जॉयफूल जायचे. ह्या प्राजीत काळार आमी जॉयफूल जायचे म्हणाली. तिची शेजारी नातालबाई आसली खंय आनी ती एक तरासो शांती उल्हास तिच्या तोंडार खंय जावळे शांत खंय, तिच्या तोंडार उल्हास एक तरासो खंय तिच्या तोंडार. ती उल्हासान भरल्या बरी दिसताली खंय. तिका कितले कश्ट आयले खंय, कितले वळवळे सफरींग वळवळे आयल्यार हे तोंडार शांती, तोंडार उल्हास खंय. बॅड मूड म्हणलें ना खंय, बॅड मूड बदललें, म्हाका बॅड मूड आयलें नंतरां खंय तिच्या नांव ह्या नंतरां खंय. कोण टिका केल्यार, कोणें तिका टिका केल्यार, कश्टां वेळार, दुखी वेळार, तिचो मेडिकल रिपोर्ट आयलो कांय डायबिटीस तितली बरी ना, तो रिपोर्ट नंबरां वयर आसा डायबिटीसची, ती देवानांत बीपीची नंबरां वयर आसा देवानांत, जाल्यार तिच्या तोंडा वयर एक तरासो शांत प्रशांत आनी एक तरास संतोश भितर. हो संकेत होलिनेस. कश्टा वेळार तूं देवा थंय संतोश पावताय पळय, देव आसा सोडून घालना म्हणलो समाधान आहा पळय, तें तुका होली करता, तें तुका होलिनेसच्या जिणेक हाडटा. मागीर माच्चूबाई म्हणाली डू पेनन्स. माच्चूबाई म्हणाली डू पेनन्स. डू पेनन्स म्हळ्यार प्राजीत कर. प्राजिता काळार इल्लें प्राजीत पेनन्स कर. डायट कर, डायटा विशीं न्हय, बगार प्राजीत संबंदा विशीं एबावट रिलेशनशीप विशयांत प्राजीत काळ आटापून आसा म्हूण. प्राजीत काळ म्हणटा आमी तें डायट करचें म्हण न्ही, प्राजीत काळ बरो संबंद देवा लागीं आनी तुज्या भाव भयण गूड रिलेशनशीप दवर म्हूण. बीइंग कायंड टू ए अनकायंड पर्सन म्हळ्यार तुका दया माया नासल्या मोगाक तूं इल्लीशी दया दाखय, तुजी दया पळोवन तो शिकोवन दी. तूं खोट्यांक एवॉयड करताय, तांकां कायंड दयाळाय दाखय. कोणाक तूं कुमो करीचय, गरजेवंतांक तुवें कुमो करचें, तांकां कुमो कर. खुशेन तुवें कुमो केल्यार, खुशेन तुवें सॅक्रिफीस करल्यार तूं सॅक्रिफीस तो खुशेन करूंक सॅक्रिफीस करूंक इल्लें कश्ट. खुशेन सॅक्रिफीस करूं मोगान केल्यार मोग दोडतो जाता तुजे थंय, मोग वर्तो जाता, मोग वाडटा आनी मोग उण जाता. मोगाच्यानो फळादीक जिणी म्हूण सांगल्यार माच्चूबाई म्हणाली ओवरकम बॅड हॅबिट्स. माच्चूबाई म्हणाली ओवरकम बॅड हॅबिट्स म्हळ्यार पाड सवयो, पाड समायो तुवें सुकयचे. मोगाच्यानो देखून मोबायल पळोवन तुवें ते केशे ते पाड जाता जाल्यार तुवें तुजे जिणे पाड करता ते इल्ले पयस दवरचे. सिगरेट ओडचो, केदाळ सिगरेट ओडचो कठीण परिणाम आमी जाणाव
सिगरेट वडतेलो असो सिगरेट वडता एकलो ताचो परिणामी जावं तशें मॉरल बॅड हॅबिट्स म्हळ्यार आमी एवॉयड करूंक जाय. आमची पाड संवयो सोडिचे. पियोवणें, पोर्नोग्राफी, गॉसिप, वॉचिंग युजलेस व्हिडिओ पळोवच्यो ते आमी सोडिचे. आनी स्पेंडींग मनी ऑन लग्झरी वस्तू घाले पुरो पयशे लग्झरी वस्तू रावन ती सेम वस्तू ताणें कोणें दुसऱ्यान शिकला म्हणून कोले लग्झरी पयशांची वस्तू काडच्यो. हें पुरा आमी काय करता चिटींग चिटींगान तें करूं नजो. प्राजिता काळाक अर्थाभरीत काळ करूंक आमी अशें करीचें. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या न्हू देखून प्राजीत काळ फकत आमकां डायट चेंज करूंक न्ही. देखून चेंज ऑफ डायट न्ही, चेंज ऑफ हार्ट. देखून चेंज ऑफ डायटाक न्ही हो प्राजीत काळ चेंज ऑफ हार्ट करूंक दिला. चेंज ऑफ हार्ट. देखून तें आमी उडोवचें. आमकां हेरांनी वायट करूं नजो. हेरांनी म्हाका बरें करून ट्रीट करचें. आमकां वायट करूं नजो. बरें कर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक हेरांनी बरें ट्रीट करचें. आमी हेरांक काम दिता कामागारांक काम दिता आनी तांणी काम बरें करचें म्हणटा हांव. तशेंच आमकां देवान दिल्लें काम बरें करता गी. देवान म्हाका दिल्ली जबाबदारी काम बरें करता गी. हेरांनी काम करचें म्हणून आमी आशेता. देखून आमी आमचें काम बरें तरेन करचें गे म्हणून देखून आमी स्वार्थांत न्हू मोगाक तें परताचें. मोगा तेशेन परताचें. स्वार्थ उणोवन जायचे. मोग सोडून वयचें. आमचें लग्झुरी आशा कम्फर्ट्स लग्झुरी खंय गेल्यार लग्झुरी. हॉटेल येताना लग्झुरी जायचे आनी खंय येताना लग्झुरी जायचे. कार लग्झुरी जायचे. मोबायल लग्झुरी आनी हर एक लग्झुरी जायचे. आमी लग्झुरी तावन शॅरिंगाक पयन करचें. लग्झुरी तावन आमी प्राजीत काळार आमी लग्झुरी तावन शॅरिंगाक आमी बदलून काडचें. आमी जायत्यांक आमकां काळजान द्वेश आसा रिवेंज आसा द्वेश आसा तें बदलून आमी बोगसाने तें परताचें. बोगसाने दिवन परताचें. बोगसाने तेन्ना आमी दयाळ मोगाळ न्यायनितीन भरिल्लो संवसार आसा करता हांव. असो संवसार मोगान भरिल्लो दयेन भरिल्लो न्यायनितीन भरिल्लो संवसार आसा करूंक हो प्राजीत काळ आमकां कुमो करून दी. आमेन.